2 वर्सां फाटीं सरकारी नोकर भरती खातीर जायरात दिल्ली आणि अंदू ह्या नोकर भरती खातीर लेखी परीक्षा घेवपाचें सरकारान थारायलां। ह्या संदर्भात सांताक्रूज काँग्रेस गट समितीचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ हांच्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवाक आक्षेप अर्ज सादर केलो। तशेंच ही जायरात परत काडची आणि पदां भरची अशी मागणी जॉन नाझारेथ हाणें केल्या। आयज हांवें एक लेटर बरोवन चीफ सेक्रेटरीच्या नोंदरेक हाडला नवीन टायम्साचेर आनी तेणी अशें म्हटलां की तेणी 2021 14 ऑक्टोबराक पोस्ट एडवर्टायज केलेले ज्युनियर असिस्टंट आनी सिनियर असिस्टंट तांच्यो आतां 26 तारीख नोव्हेंबराचे एग्जाम्स आहा म्हण रिटन टेस्ट ते पोस्ट डायरेक्ट फिल करपाचे। तर हेका लागून हांवें तें ऑब्जेक्शन घेतलां कित्याक 2 वर्सां जालीं। ह्या 2 वर्सां मदें जायते भुरगे पास जाले आनी ह्या 2 वर्सां मदें भुरगे पास जाले पळय तांचो फुडार कितें ताच्या भितर हो प्रोसेस एंड जावपाक जाय आनी आमचो गव्हर्मेंट 2 वर्सां हें करता चालू दवरता हो प्रोसेस। पूण हितूंतल्यान दुसरें एक नोंदरेक येता 2021 तेणी एडवर्टिजमेंट घालून एप्लिकेशनां मागली 2022 इलेक्शनां आसलीं आतां ते रिटन टेस्ट मागता आतां पार्लमेंट इलेक्शन आहा म्हणटच आतां म्हाका दिसता ओरल टेस्ट जाता तो एकाडेन जातलो जिल्हा पंचायत इलेक्शना कडेन आनी असेंब्ली कोड इलेक्शना कडेन म्हाका दिसता ते घेता म्हणून पोवाड करतले। सगळ्याक हें चल्लां PWDन कितें जालें 2 मिनिस्टर चेंज जाले पूण अपॉयंटमेंट जायना। हाका लागून हांवें गव्हर्मेंटाक डिसिजन गव्हर्मेंटाचें हें फॉल्टी आहा म्हणून हांवें तो गव्हर्मेंटाक दाखयला आनी चीफ सेक्रेटरीक हांवें एक रिक्वेस्ट केला। चीफ सेक्रेटरी इज द लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ही कॅनॉट बी ए सायलंट स्पेक्टेटर। आनी हे गव्हर्मेंट पळय हें कोत्ता अशीं नाटकां कोत्ता इलेक्शनाच्या टायमार पळय जागे जाता बेबे कशें तेजेर खंय तरी तेणें एक लॉ ऑफिसर म्हणून तेणें तेजेर स्टॉप घालचें आनी हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप करचो आनी एडवर्टिजमेंट फ्रेश घालून हे आतां भुरगे पळय 2 वर्सांक पास जाल्या तेंकांय घेवन परत इंटरव्यू कंडक्ट करचे आनी भुरग्यांक घेवचे हो हांवें गव्हर्मेंटाक चीफ सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट धाडला।